गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली तरी गोंयकारांचे जमनीचे मालकी हक्काचे इशू अजून सुटूंक ना। तारीख पे तारीख म्हूण गोंयकार जाम। हॅलो गोंयकार कार्यावळीत अशाच एका गोंयकारान कू मुणकरांचो इशू काडलो। राज्यात कू मुणकाराचे केशी 2000 वयर पेंडींग। डाटा पळयात। गोंयभर तालुक्यांतले मामलेदारा कडेन मेळून आतां मेरेन कू मुणकाराच्यो 2361 केशी पेंडींग। तातूंतले उत्तर गोंयांत 1457 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 904 केशी पेंडींग। पळयात तालुक्यांचो डाटा। सत्तरीत 25 केशी पेंडींग, पेडण्यां 367, धारबांदोडात 34 केशी पेंडींग, तिसवाडीत 334 केशी पेंडींग, सांग्यात 30, दिवचले 139, काणकोणा 51 केशी पेंडींग। मुरगांवां सगळ्यात कमी 21 केशी पेंडींग, बार्देशांत सगळ्यात चड 592 केशी पेंडींग, फाटोफाट साश्टीत 435 केशी पेंडींग, केप्यां 78 केशी, फोंड्यां 255 केशी पेंडींग। हाचेर साळांतले रामचंद्र मराठेन हॅलो गोंयकार कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारलो। मुख्यमंत्र्याची जाप पळयात। असा प्रश्न असा आहे की 1980 सालात ऑर्डरी पास झाल्या मुणकारांच्या सगळ्या पेंडिंग आहेत सर, आणि घर बांधणार तर घर बांधायला मिळत नाही सर। काहीतरी करून ते आम्हाला समजती नाही ऑर्डरी सर, कशाय परिस्थिती ना काहीतरी करा सर। हय मराठे तू मुणकारियल ऑर्डरचे सांगता रायट? सगळं बंद आहे सर। मराठे साळांतल्यान उलयता? होय सर, बरोबर मुणकार सर। हां साळांतल्यान उलयता तू? मुणकारियल ऑर्डर पास जाल्यात बोलताय सर? हय नमस्कार सर। कळ म्हाका, हांव वळखता तुका। ओके मुणकारियल ऑर्डराचेर ह्याच दिसांनी हांवें सांगलां ओके सर, जितक्यो मुणकारियल ऑर्डरी आसा त्यो जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करता, आनी मूळ गोंयकार जो कितलींशींच वर्सां पिढ्यान पिढये आपल्या ज्या घरांत रावता तें घर आज ताका अनसेफ दिसपाक लागलां। कोणीय उठ्ठा ताजेर कंप्लेन घालता, तें घर खंय तरी हायकोर्टांतल्यान इल्लिगल म्हणून डेमॉलिश जाता। म्हाकाय दुखता, खरें म्हणजे म्हाका खंत भोगता ह्या विशयाचेर। जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करून मुणकारियल ऑर्डर पास करून तांची घरां ही रेग्युलरायज आसा तें घर हय म्हाज्याच जागेंत आसा, कोण केन्ना डेमॉलिशन ऑर्डर हाडचो ना हाजी आमकां चिंता करपाक जाय। म्हणून सरकार म्हणून आनी मुख्यमंत्री म्हणून ते जाता तितके एक्सपडायट करून निदान पयल्यो मुणकारियल केसी घरा खातीर करपाचें थारायलां, आनी जाता तितके बेगीन ह्यो केसीस एक्सपडायट जातल्यो एक हांव सांगूं शकता। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।